अधिक मोगाचे न्हू दिव्य वाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम आमकां एकूट आमकां अशें सांगात हाडटा. तर हांव तुमकां व्हडा मोगान आनी मानान ह्या मागण्याच्या वेळाक स्वागत करता. तर सांतिसेम त्रिंदादीक आमी मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो. भोवमोगाचे न्हू दिव्य वाणी लायव्ह हें कार्यक्रम आमकां मागण्याक उलो दिता. ह्या मागण्याच्या वेळार दैवी कृपा आमी जण घेता. जायतीं अजापां विजमितां असर्यां जाल्यान म्हणून जायत्या जाणांनी आमकां सांगलां. तुमच्या जिवितांत तसलें अजापां विजमितां जावं दी. तुमच्या गरजांनी देव पावोवन दी. आनी विशेश तरान मोगाचें न्हू आमी विसरचें नाका. आमकां जाय ती आध्यात्मीक वाडवळ. आमकां जाय जे आमचें साल्वासांव, आमची सोडवणू आनी आमचें सासणीक जिवीत हेय तुमकां हर एकल्यांक लाबोवन दी म्हणून मागून मोगाचें न्हू हे मागण्याची सुरवात आमी एका गिता द्वारे आतां आमी करुया. सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवा रचणारा. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. क्रिस्ता सोम्या जेजू, क्रिस्ता सोम्या जेजू, क्रिस्ता सोम्या जेजू सोडवोंदारा, 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 सोडवोंदारा सदा वंदन तुका. पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता बुजवोंदारा, 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 बुजवोंदारा सदा वंदन तुका. देवा मोगा सागोरा, देवा मोगा सागोरा, मोगा सागोरा त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा सदा वंदन तुका. प्रार्थुया. सर्पदेदरा आनी सक्ते वोन देवा, सर्ग तुजें सिंहासन आनी भूंय तुजें पांयासन. सरकार तूं वस्ती करताय तरी बाबा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घालताय. तुजीं भुरगीं हात उबारून सर्गींचेर देश लावन तुका उलो मारता आसतना तूं सर्गींच्या सिंहासनांतान उबो जावन तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालताय. तांचे मागणें आयकताय, तांची दुखां पसून काडताय, तांच्या गरजांनी तूं तांकां पावताय. तुजी पदवी आनी सखत वर्त्या विजमितांनी आश्चर्यांनी आनी अद्भुतांनी तूं दाखयताय. तर दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. आनी सदांच तुज्या महिमेच तांकां अनुभव करूंक फावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. भोव मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक एक बरो वर्तो कृपेचो आशिर्वादाचो दीस हांव मागतां. कशीं आसा तुमी सगळीं? तर मोगाचें न्हू आमी सांगाता मेळोन एक आध्यात्मीक विशयाचेर ध्यान करया, नियाळ करया. सांगात आसता मोगाचें न्हू देवाच्या हजरपणांत आमी प्रवेशत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर देवून येतली. तर मोगाचें न्हू आमी आमचो भावार्थ आमी विसारता आसतना, आमचे सतमंत आमी सांगता आसतना आमी अशें म्हणटा, सोमी जेजू सरकार सोडलो, बापाच्या उजव्या बसला आनी मेल्ल्यांची आनी जिव्यांची झडती करूंक तो परतून येतलो. हें जावन आसा मोगाचें न्हू आमच्या भावार्थाचें सत. सोमी जेजू जीवन जालो आनी उपरांत सरकार सोडलो
आनी देवा बापाच्या उजव्याक सिंहासनाचेर बसून आसा आनी तो मेल्ल्यांची आनी जिव्यांची जर्ती करूंक तो परतून येतलो. हें भावार्थाचें सत आमी हर एक फावटी सतमंता सांगतना आमी उसारता तर मोगाचें न्हू आमचे थंय सूख समजणी आसूंक नजो की समी जेजू सरकार सोडलो म्हळ्यार विमानार आमी बसून आमी एका गांवांतावन आनी एका गांवां गेल्ल्या बरी तो ह्या गांवांतावन आनी एका गांवाक पयण करून गेलो म्हणून अर्थ न्ही. मोगाचें न्हू स्वामी जेजू सरकार सोडून गेलो म्हळ्यार ह्या संवसारांत तो आतां ना म्हणून न्ही. देव सगळ्यांनी आसा, देवाचो आत्मोय सगळ्यांनी हजर आसा. तर स्वामी जेजू मोगाचें न्हू तो सरकार सोडून गेलो म्हळ्यार ते एक मोगाचें न्हू समिया जेजून आनी एका अस्तित्वांत उतरोवन वेचें. ते जागो सर्ग कांय पयस आसा म्हणून न्ही. आमी ह्या भौतीक संवसारांत आसा जाल्यार स्वामी जेजू आतां आध्यात्मीक संवसाराक दैवीक संवसाराक मोगाचें न्हू उतरोवन गेलो. आनी स्वामी जेजू पुनर्जिवन जाल्या उपरांत 40 दीस आपल्या शिसां सांगाता, आपोस्तलां सांगाता, ताच्या पाटलावतारा सांगाता आसलो. तसो अर्थ कितें? पवित्र पुस्तकांत मोगाचें न्हू 40 दीस जर तर एक शीस एका गुरू सांगाता आसत जाल्यार तो शीस आपणे गुरूक पळयला आनी म्हज्या दोळ्यांनी हांवें ताका पळयलां आनी म्हज्या कानांनी ताका आयकलां आनी ताची शिकवण बरी करून हांवें आयकून म्हज्या जिवितांत पाळल्या म्हण अर्थ. 40 दीस जेजू सांगातास आपले आपोस्तल आसले. ताचे उपरांत स्वामी जेजू सरकार सोडून गेलो. म्हणजे 40 दीस पुनर्जिवनपणाचो अनुभव जेजूच्या आपोस्तलांनी ताच्या धर्मदूतांनी ताच्या पाटलावदारांनी केलो. आनी उपरांत स्वामी जेजू सरकार सोडून गेलो. आतां मोगाचें सवाल दोस्ता म्हाकाय जायते फावटी म्हज्या मतीन दोसलो आनी जायते जाणांनी विचारलां सयत स्वामी जेजू कित्याक सरकार सोडून गेलो? ह्या संवसारांत आसयत न्ही. मोगाचें 3 कारणां खातीर स्वामी जेजू सरकार सोडून गेलो म्हणून आमी पयत पुस्तक वाचता आसतना आमच्या नियाळाक येता. पयलें जावन आसा आमकां मजतदार, आमकां कुमकदार, आमकां सहायक पवित्र आत्मो दिवच्या खातीर स्वामी जेजू सरकार सोडून गेलो. दुसरें आमकां सरकार एक जागो तयार करूंक, कुडां तयार करूंक तो सरकार सोडून गेलो. तिसरें तो एक विशेश अस्तित्वांत एक विशेष थरान आमच्या मदें रावच्या खातीर तो सरकार सोडून गेलो. ह्या तिनी संगती मोगाचें भोव अपुर्बेन आमी सविस्तार नियाळ करया. त्या वरवीं भावार्थाची सतां आमकां चड आनी चड उगडापी जातली आनी देवाची कृपा आमचे थंय व्हाळटली. पयलें जावन आसा स्वामी जेजू सरकार सोडून गेलो. आमकां सहायक, आमकां मजतदार, आमकां बुजवणदार, आमकां एक दैवीक सांगाती फावो करचे खातीर. हाच्या विशयांत जुवांच्या वांजेलांत 16व्या वस्त्रांत 7व्या वळीर जॉन 16:7 स्वामी जेजू म्हणटा पूण सतस हांव तुमकां सांगतां हांव गेल्यार तुमच्या बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ल्या करीत तुमकां मजतदार येवचो ना. हांव वसान जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी पाठयतलो. प्रेज द लॉर्ड. स्वामी जेजून सरकार गेल्यार मात्र तो थंय तावन सरकार तावन आमकां मजतदार, कुमकदार, आमकां सांगाती तो पाठयता या धाडटा. देखून तो सरकार सोडून गेलो. आमी वाचता लोकाच्या वांजेलांत 20 आनी 4 वस्त्रांत 40 आनी 9 वळीर लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गीन तावन येवच्या त्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावाचे. हालेलुया. ह्या उतरां व्हरत अर्थ आसा मोगाचें. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लोच कित्याक आयिल्लो? तो पवित्र आत्म्याचो उजो पेटोवंक आयिल्लो. हांव ह्या संवसाराक उजो पेटोवंक आयला आनी तो आतांच पेटलेलो हांवें पळोवंक जाय. ह्या शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आशयेत. लूक 12:49 लुकास वांजेल 12 वस्त्र 40 आनी 9 वळ. जेजूची उर्बा जावन आसा आमी हर एकल्यानी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान जळाचे. आनी आतां तो सरकार सोडून वता. तो बेगीनच पवित्र आत्म्या धाडटलो. तो उज्याच्या जिबेर पार येतलो आनी ताच्या आपोस्तलांची काळजां मनां तो नितळ करतलो. तांच्या काळजां मनांत कसली भिरांत आसा, खवजणी आसा, आपाधैर्य आसा, लज आसा तें सगळें
भस्मन घालतलो, पातकाचो शिराप आसा, पुर्वजांच्या पातका शिराप आसा, कली पातकाची शिक्षा आसा, ती सगळी भस्मन सोडतलो आनी तांचे काळीज मन देवाच्या मोगान जळाशें करतलो. म्हणजे देवाची वळख तांकां स्पश्ट तरान जातली. समिया जेजूची सोडवणेची वळख ताका जातली. आनी समिया जेजून सांगलेले सगळे सर्माव प्रवचन हरी एक संदेश बरे करून ताका उडास येतले. आनी जर तर कसली दगदवणी आयली, कसले विरोधपण आयले रे, तांकां फूड करून तांकां साध्य जातलें. त्या तरान समी जेजू तांकां पवित्र आत्मो धाडटलो. पूण त्या सर्गीन तावन्यांच्या सक्तेन भरासर तांणी खंय आसा जंय शारांतच. खंयचे शार? जेरुसलेम शारांत आसा जंय. मात न्ही, जेरुसलेम शारांत आसल्या त्या वयल्या मळयेर तेणी आसा जंय. देखून ती फाटीं आयली, त्या ओलिव्या दोंगरार थावन फाटीं आयली. ओलिव्या दोंगरार समी जेजू सरकार सोडून गेलो, ती फाटीं आयली. आनी मरियमाया सांगता वयल्या माळयेर गेली. 120 जाणां भावार्थ्यां सांगता. 12 जाणां आसले, आतां 11 जाण जाल्या. ते जुदास इस्कारियोत जीव घात करून मेला. थंयसर ते 11 जाण आपोस्तल मागण्यांत आनी ध्यानांत देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवनूच तांणी वेळ करशिल्लो पवित्र आत्मा येता पर्यंत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां दुसरें कारण समी जेजू सरकार सोडून वचूंक जावन आसा. जेजून सरकार एक जागो तयार करूं. जुआंचो वांजेल अध्याय 14 वळ 2. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 2. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, नातली जाल्यार हांव तुमकां सांगता आसलो. कितले हांव जेजू उलयता. आनी मुंदरसन म्हणटा हांव आतां वेतां, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. उपरांत येवन हांव खंयसर आसा थंयसर तुमकां आपोवन व्हरतलो. कितले हांव जेजू उलयता. मोगाच्या एका सैऱ्यान उलयल्या बरी, मोगाच्या एका इश्टान उलयल्या बरी, मोगाच्या एका संबंधाच्या व्यक्तीन उलयल्या बरी. मोगाच्यान जेजू म्हणटा हांव वचून तुमकां एक बरो जागो तयार करता. मोगाच्यान आमी कोणाच्या घरा वेता जाल्यार ती घरची म्हणटात वय तुमी येया, आमी तयार करता, तुमकां एक बरें बेड तयार करता. म्हणजे वय घर तें कूड बरें कर, झाड नितळ कर, बाथरूम बरें कर, नितळ कर, नवी बेडशीट आनी सगळी घाल, आनी बरें पिल्लो खावर घाल. आनी रोमा भितर आयिल्ल्या सैऱ्याक जाय आसलें साबू घी, तेल घी, शांपू घी, आनी कितें संगती जाय जी थंयसर न्हांवक तुवालो आनी सगळी तयाराय. भायर तशेंच जाय पुरतें जेवण खाण सगळे सवलती. आनी जर तर भायर भोंवंक आसा जाल्यार काराची वाहनाची विलवरी सगळें करून दवरता. तशें जेजू म्हणटा सरकार एक जागो आमी तयार करता. कसलो जागो तयार करतात देव बाप, पवित्र आत्मा आनी समी जेजू. मोगाच्यान आमी कितें म्हण नेणा, पूण ते जेजू कितलो मोगाचो आमचो. आनी संवसारांत आमी जाणो जेजूच्या धर्मदुतांनी मारतीर मरण ते मेले. कितले कश्ट दग्ध तांणी भोगली. ह्या संवसारांत कितले कश्ट दग्ध तुमी सोंसल्या. सर्गींच्या राजा खातीर सरकार तुमकां यथेश्ट प्रतिफळ आसतलो म्हणा ताणें. यथेश्ट. आनी कसले यथेश्ट? कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत, पयल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 9व्या बळीर, 1 Corinthians chapter 2 verse 9 सांब पावल म्हणटा जे कितें आमच्या दोळ्यांनी आमी पळोवन, आमच्या कानांनी आमी आयकून, आमच्या खाळसांत देदोळ पर्यंत रिकोवन तसले वर्त संगती सरकार देवान तसो मोग करतल्यांक तयार करून दवरल्यात. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. वय मोगाचें न्हू. म्हाका दैवी कलवरतेर मंदिरांत थोडे पटेन त्या भोव पयस सक्रांचें आराधन करतना वत्ती उर्बा येवची. देखून थोड्यांनी म्हाका म्हणचें फादर तुमी थंयच आसतात, थोडे पटेन कितलीं काजारां आसतात, कार्यां आसतात, तुमच्या कुटुंबांत आसता, सेसामार आसतात, ह्या वळखीच्या मदें आसतात, तुमी वचनात. कुंभाराचें कार्य जावं दी, वॉलाचें कार्य जावं दी, काजाराचें, रोसाचें, भारी कामात आसता. थंय भारी नास आसता, सबायेची कितें सरंगारां आसता. थंय हांगासर आजकाल दर्यादडीर आसता, व्हडल्या हॉटलान आसता. तुमी कित्याक येनात फादर? हें म्हणजे म्हाका तरी दैवी कलवरतेर मंदिरांत भोव पयस सक्रांचें आराधन करता आसतना त्या पवित्र आत्म्यान हांव भरता आसतना म्हाका एक विशेश अनुभव जाता, विशेश आनंद, विशेष खुशालाय, विशेष उल्हास. ते वर्णूंक असाध्य. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. वय मोगाचें वर्णूंक असाध्य. संवसाराचे खंयचेच ह्या संवसारीक कितें तुलान करूंक जायना. तर सरकार मोगाचें कितें आसा? थोड्यांचें देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा एका सिंहासनार बसल्यात कोणा, मोरी मायनी आपोस्तलांनी सगळे भोंवतणी बसल्यात कोणा. आनी घालें तांकां थंय जेवंक खावंक जायना, वचमो न्हय, जेवंक ना, खावंक ना, कांय ना. पूण तांकां भूक लागना, तान लागना. केवल देवाक पळयतात आनी वगत बसनात. मोगाचें तशें ना. सर्ग उडा सोरा तशें ना. आमकां ते उगडापणाच्या बुकांत जो हांव एक उगडापण जाल्ल्या वेळार सर्गाचें तो म्हणटा तें एक शहर, जेरुसलेम शहर, नवें संवसारी शहर न्ही. तुमी जेरुसलेमाच्या शहरा वचून पळया, केदो व्हडलीं बिल्डिंगां आसात, केदो व्हडलो लागींच व्हडलो सयत टेलावीव एअरपोर्ट आसा, आनी कितले अपुर्बायेचे रस्ते आसा, कितले अपुर्बायेचे हय सजावट आसा, कितले कार्यक्रम आसात, कितले बिझनस थंयसर चलता. तर मोगाचें न्हू सर्गार आनी कितलें आसत. आनी सर्ग केवल जेरुसलेम केवल त्या इज्रायलाक कॅपिटल या राजधानी. सर्ग
सगळ्या संवसाराच्या मनशा कळा येदोर पर्यंत जियोन मेल्ल्यां खातीर आनी मुखार येतल्या पासत म्हणजे करोडांचे करोड लोकां खातीर मात न्ही सर्गींचे दळबार म्हण आसा सर्गींचे आंजबड्यो आसा श्रेश्ठ आंजबड्यो आसात तांकां सगळ्यांक म्हणजे मोगाचें न्हू सर्ग भोव व्हड आसा आनी भोव विस्तार आसा भोव परजळीक आसा भोव महिमा भरीत आसा आनी थंयसर विशेष चाटावटी आसात वगत बसचें म्हणजे दिनाकात वगत न्हिदचेंय न्ही जायतें पळोवंक आसा जी न्हीबर न्ही ससनाच्या ससनाक पळयल्यार अखेर जायना तितले नवे नवे संगती आमच्या संवसाराचेरच भोंवुरली थोडी म्हणटात आनीक संवसाराक कितल्यो संगती आसात पूण एकलो ह्या दिसांनी इंडियांतच जायतें भोंवन आयिल्लो म्हाका म्हणटा फादर हांव चिंतलो भायल्या गांवांत बरे बरे संगती आसात म्हणून आमच्या भारत देशांतच कितले बरे बरे संगती आसात हांवें म्हळें थोडे संगती हांवें पळयल्यात ह्या संवसारांत कितले संगती आसात आमी जिणीभर पळयल्या बरी ना तर मोगाचें सरकार सासणाच्या सासणाक फॉर द इटर्निटी पळोवनी अखेर जायना तितले आपरबायचे संगती देवान रचून दवरल्यात तसले कार्यक्रम आसात तसले राजवटकी आसात तसले पदवी आसात तसले चटवटिके आसात ग्रेट एक्टिविटीज देवान तयार करून गेल्यात ह्या संवसारांत आमकां तो सांगना कित्याक सांगना आतां समजता मोगाचें पळया कित्याक तो सांगना आतां तिसरें कारण समी जेजू सरकार कित्याक सोडून गेलो पयलें समी जेजू सरकार गेलो आमकां पवित्र आत्मा धाडचे खातीर दुसरें तो सरकार सोडून गेलो आमकां एक जागो तयार करचे खातीर सगळे ते चटवटिक्यो सगळे सर्गींचे तोच संतोश उल्हास संभ्रम मान महिमा वैभव आमकां तेंचें इनाम तयार करचे खातीर आनी आतां तिसरें समी जेजू सरकार सोडून गेलो मोगाचें न्हू एका विशेष अस्तित्वाक दैवीक अस्तित्वाक तो उतरून गेलो हांवें तुमकां सांगलें समी जेजू सरकार घडलो म्हळ्यार इमानार गेल्या बरी न्ही इमानार गेल्यार हांगा तावन अमेरिका वचत जाल्यार 20-24 वरां जाता ती तशें म्हळ्यार हांगा तावन सांद्रमा वचत जाल्यार 2-3 दीस लागतात खंय मंगळा ग्रहा वचत जाल्यार 2-3 म्हयने लागतात खंय तेन्ना सूर्य त्या नखेत्रां तावन आनी एका नखेत्रां वचत जाल्यार कितलेशीं वर्सां लागतात खंय तशें म्हळ्यार सरकार वचत जाल्यार ह्या सगळ्या संवसारांत भायर वचत जाल्यार कितलींशीं वर्सां लागोंक पुरो ते विमानार रॉकेटार गेल्यार जेजू मोगाचें रॉकेटार वचना विमानार वचना दैवीक पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन गेलो म्हळ्यार उतरून गेलो घडये भितर म्हणजे तो दुसऱ्याच अस्तित्वाक उतरून गेलो तुमी विज्ञान सायन्स कळीत आसल्यार मोगाचें खंयची एक वस्त पळयची जाल्यार ते 2 डायमेन्शनार आसाची गे एकच डायमेन्शनार जाल्यार कळना गे एकच डायमेन्शन म्हळ्यार ताका रुंदाय ना लांबाय ना गुंडाय ना कांय ना इफ इट इज सो स्मॉल सर तर तुमी चिंता ते बॅक्टेरिया आमच्या दोळ्यांक दिसना कित्याक ताका रुंदाय लांबाय गुंडाय ना तो वायरस दोळ्यांक दिसना पूण मोगाचें न्हू हें तुमकां दिसता कित्याक दिसता हाका लांबाय आसा हाका रुंदाय आसा आनी गुंडाई आसा अशें गेल्यार गुंडाई आसा हें तुका बरें दिसता इल्लें गुंडाय चड आसा जाल्यार ताका 3 डायमेन्शन म्हणटात लांबाय रुंदाय आनी गुंडाय आनी आतां आनी एक डायमेन्शन म्हळ्यार अस्तित्वाचें आनी एक रूप तें जावन आसा दैवीक अस्तित्व समी जेजू दैवीक अस्तित्वा उतरून गेलो त्या अस्तित्वान मोगाच्यान आमी सगळ्यांनी आशेत सगळ्यांनी आशेत पूण दोळ्यांक दिसना उजवाड पळया मोगाच्यान उजवाड सगळ्यांनी आसा खंय ना हांगा असलो उजवाड सगळ्यांनी आसा त्या रितीन देव सगळ्यांनी विस्तारला तशें देव सगळ्यांनी आसा म्हणजे त्या दैवीक अस्तित्वान देव वस्ती करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक दीस मोगाचें आमकांय तो दैवीक अस्तित्वाक उतराशें करता आनी त्या दैवीक अस्तित्वाक आमी उतराचें जाल्यार ह्या संवसारांत मोगाचें त्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावन आमी बरी तयाराय आमी करी जाय सर्गींच्या जिविता हालेलुया देखून मोगाचें जेजू समी जेजू सरकार सोडून वतना कितें जाता थंयसर पळया 2 जावा बी त्या आपोस्तलांत थंय आमी पळयता एक समी जेजू सरकार सोडून वता आसतना लुकाच्या वांजेलांत 20-4 वसरांत 50-1 आनी 50-2 वळीर अशें वाचता लूक चॅप्टर 24 वर्स 51 and 52 समी जेजू आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी सरकार उबारून व्हेलो आनी ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोशान जेरुसलेमाक पाटी गेले 2 संगती एक मोगाचें समी जेजूचें आराधन केलें दुसरें तें संतोशान भरलें पयलें आराधन केलें मोगाचें आमी जेजूचें आराधन करचें देखून बोपय सक्रामेंतान जेजू खरोच हजर जाता तो सरकार सोडून गेला पूण आमच्या मदें ना म्हणून न्ही बोपय सक्रामेंतान मोगाचें देवाच्या त्या अस्तित्वान दैवीक अस्तित्वान इन द डिवायन डायमेन्शन ही इज प्रेजेंट अमंग अस आमी मोगाचें कितलें देवाक अर्घ आनी होगळा दिवन महिमा दिता तातूंत दैवीक अनुभव जाता कितले पटीन दैवीक केलो रित्र मंदिरांत बोपय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हाका ताचो अनुभव जाला इनर हिलिंगा वेळार अनुभव जाला ह्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका वेळार अनुभव जाला हेरांक वखसिताना अनुभव जाला देखून ह्या मोगाचें डिवायन कॉल सेंटराक वस्तेची रेतेर करा
थोडी जाणां केवल एक 10 मिनटां खातीर अर्द्या वरा खातीर एका वरा खातीर कितें म्हणटा कावन्सिलींग करन अनभोग जोडचें म्हण चिंता जायना. रितेर करीची 1-2 दीस केवल देवाचें उतरच आयकाचें. ताचे उपरांत बोबय सक्रामेंत आराधन तातूंच वेळ करशीचे. मोबायल सगळें बंद दवरीचे. कोणा लागीं उलोवं नजो. केवल आमच्या काळजाच्या गुंडायत असले आमच्या आत्म्याते पयल्यान आमी एकवटाचे. वी मस्ट बिकम अवेअर ऑफ आवर ओन स्पिरीट इनसायड. इन दॅट स्पिरीट गेट द पॉवर ऑफ द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याची सखत कृपा जण आमी पवित्र आत्म्या लागीं मागचे. पवित्र आत्म्या लागीं मागतना पयलें पवित्र आत्म्याचो अनुभव जाता. पवित्र आत्म्यातय आमकां बापाचो आनी समिया जेसूचो अनुभव जाता. त्या वेळा म्हाका वेळ गेल्लोच कळना. 2-3 वरां सयत हांव मागण्यांत रावलां. थोडे पडेन दोळ्यांत दुखां गळटात. म्हळ्यार सगळें दूख भायर सरता आनी संतोशाचीं दुखां हांगसर जातात. ताच्या उपरांत आमी हांसता. थोडे पडेन व्हडा ताळ्यान अर्गां आनी होकलाप दिता. गायन करता आनी सर्गीचो अनुभव वेळ गेल्लोच कळना. पळया एका बऱ्या जाग्यार असल्यार आमकां वेळ गेल्लोच कळना न्ही. कित्याक एक संतोश तर म्हाका दैवीक संतोश आयला कसो बगत. जेजूच्या आपोस्तलांक तसलो संतोश आयलो. देखून ते संतोशान भरले रडोनान. पयले फावटी जेजू खुर्सार मरतना तरी ते रडले जेजू ना म्हणून. पूण जेजू सरकार सोडून वयतना ते रडोनान. कित्याक जेजू तांचे सांगाताच आसा पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी तो केवल दैवीक अस्तित्वा उतरून गेलो. तांणी ताचें आराधन केलें. देखून म्हाका हर एक आमी दिसाच्या बलिदाना उडा आसोरा कुमगार घेतना बरी तयारी करून आमी कुमगार घेवया. आनी कुमगार घेतल्या उपरांत आपल्या आपल्या जाग्यार वचून दिंबेर पडया. दिंबी घालून जायना जाल्यार दंपरांटी दूख आसल्यार बसून दोळे धांपून समियाचें दर्शन घेवन थर्मियाचो अनुभव करून जायते वेळ ताका अर्घ आनी होकळाप दिवन ताचे लागीं उलया. म्हाका ताचें आराधन करा. वर्शीप करा. तेन्ना दैवीक अनुभव तुमकां जातलो आनी तुमचें जिवीत म्हाका सासनाक बदलतलें. हे पवित्र आत्म्या हे संवसाराचें रूप तें नवें कर. तें गीत तुमी आयकलां वय. तशेंच काळजांत तावन तुमी सांगा हे पवित्र आत्म्या हे संवसाराचें रूप तो नवें कर. म्हजें काळीज नवें कर. समिया जेजू तूं सरकार सोडून गेलाय पूण पवित्र आत्म्या ती म्हज्या सांगात आसाय. तुका सदांच पळोवंक म्हज्या आत्म्याचे दोळे उगड. म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. हे पवित्र आत्म्या तुज्या सक्तेन आनी अभिशेकान बापाचें दीस लाव आनी सदांच समिया जेजूचें हाजरपण अनुभव करूंक म्हाका फावो कर. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या समेस्त विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या मध्ये असल्या पिडेस्तांक गूण कर. खंयची पिडा जायना गूण जायना म्हूण डाक्टरांनी सांगला. मरणांतीक पिडा कॅन्सर पिडा जावंक पुरो. थोडे फावटी गर्भाचे समस्ये फायब्रॉइड्स PCOD या ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस अल्सर्स लिव्हराची पिडा पँक्रियासाची पिडा किडनीची पिडा किडनी फेलियर मानसीक पिडा जायते फावटी धाकटे गूण जायना म्हणटा. पूण बापा तुका ते गूण करूंक साध्य. तूं जेहोवा रफिका जेहोवा राफाएल गूण करचो देव जावन आसा. बापा तुज्या दैवीक सक्तेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन समिया जेजूच्या दैवीक गूण करच्या सक्तेन पिडेस्तांक गूण कर. बापा ह्याच घडये गूण जावन दी. ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस असले कोणाक कितें पायल्स पिडा आसा ती गूण जावन दी. कोणाक कितें सर वय हे कार्यक्रम पळोवन आसा ताका पांयांक केळे जाल्यात ते गूण जावन दी. आनी कोणाक कितें भुजांची दूख आसा हात भरवतात हात बावळे अस्कत आसात काम करूंक आसा थंयसर तरणाट तूं काम करी. जे बैले भुरग्यांक खातीर कुटुंबा खातीर काम करूंक आसा भुरग्यांच्या शिकपा खातीर तुजे हात भरवतात हात वळटात हातांत अस्कत काय बघता. ह्याच घडये जेजू तुका गूण करता. तुजें काम करूंक तुका साध्य जाता. जेजूक उलो मार. सर्गेंच्या बापा हरी एकल्यान तांचो वावर करूंक तांच्या हाता पांयांक बळ भलायकी दी. कोणाक पडोन मार जाल्ले आसात मागोन आसा न्हिदलेल्या खटल्यार आसाय तो मागोन आसाय. जेसन म्हाका दिसता जेसन या जेम्स या जॉन तशेंच पॉल या पावलीन म्हणली एक मागोन आसा. तुजेर देव आशिर्वाद घालता. जॉयस टेलिस गॉड इज ब्लेसिंग यू. युफेनिया गॉड इज ब्लेसिंग यू रायट नाव. जसिंता तुजेर देव आशिर्वाद घालून आसा. जसिंता स्टेल्ला देव तुका व्हडा मोगान आपोवन आसा. इवलीन येल्ला म्हूण देव तुका आपोवन आसा. इवलीन येल्ला डेल्वीन देवान तुजें नांव काण आपयलां. सेलीन देव तुका नांव काण आपयता. सेलीन म्हूण नांव तुका आपयन आसा. वो इमान्युएल क्रिस्टोफर इग्नेशियस हर एकल्याचें नांव काण देव आपोवन आसा. सियोन या सायोनारा म्हणून एकल्यार आपोवन आसा. प्लॅसीड देव तुमकां आपोवन आसा. सर्गींचे बापा हर एकल्याच्या गरजान तूं पाव बापा. सैरीकनांतल्यान बरी सैरीक जावन दी बापा. काजारेचे कार्यक्रम सगळें येवजण गेल्या ती वेळार ती जावन दी. कसलीच अडकळ ताका येना जावन दी. घोव बायलांक कितेंय मनस्ताप आसले आसले सगळे पयस कर बापा. भुरग्यांक ल्हान व्हड करता आसतना भुरगीं पिड्यांत आसलीं रडतात हांव बापय त्या भुरग्यांक विशेश जावन त्या भुरग्यांक मानसीक पिडा आसल्या तूं गूण कर. कसलेंच हायपर एक्टीव भुरगीं आसात आनी कशें स्पास्टीक भुरगीं आसात. ह्या सर भुरग्यांक पिड्स अटॅक येवचे भुरगीं आसात. दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्लीं भुरगीं आसात. कान आयकनातलीं भुरगीं आसात. बापा त्या सर भुरग्यांक तूं गूण कर बापा. बरें शिकोवन दी. प्रायन आनी जाणवायन जेजू बाळका बरीं वाडोवन दी बापा. तरणाट्यांक सर वायट सवयांतले अलग कर बापा.
बरो फुडार तांकां फावो कर बापा बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थेंत तांकां प्रवेश मेळोवन दी नीट एग्जाम बरोवन MBBS करूंक आशा येतात बापा तांकां MBBS करूंक साध्य जावन दी चार्टर्ड अकावंटंट शिकोवंक तांकां साध्य जावन दी मॅनेजमेंट शिकप या BCom शिकप या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या कितें पायलट जावंक आशा येतात तें सगळें तांकां तूं फावो कर बापा सर्व तांकां तुज्या भुरग्यांक हर एका शिकपाक जाणवाय बुदवंतकाय फावो कर सर तांच्या गरजांनी पाव म्हण तुज्या लागीं हांव परतून मागतां आमेन 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 सर्वेस्पर तुमचेय सवय आसो आनी तुमचेय सवय आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन 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 मोमोकाच्यान म्हजें नांव हांगासर आसा मानादीक बाब अब्राहम विन्संट डिसोजा SVD डिरेक्टर एंड सुपिरियर डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर आमची वेबसायट आसा www.dccmulki.in आमचें यूट्यूब चॅनलय आसा आनी तशेंच आमचें ॲप आसा डिवायन कॉल सेंटर मुल्की म्हण घाला ॲप आसा तें डावनलोड करा थंयसर तुमकां मिसाची त्या सावन दिवंक जातात या तुमकां डोनेशन धाडूंक जाता आनी लव ऑफरींग धाडूंक जाता तुमचे पिटिशन्स आमकां धाडूंक जाता म्हजे मोबायल नंबर आसा हे मोबायल नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करात तुमी दिवच्या सहकाराक तुमी दिवच्या दानाक तुमकां आभारी जावन आसा त्या वरवीं दैवीक रेतेर मंदिरान दुर्बळीं सयत येवन रेतेर करूंक तांकां साध्य जाता सगळ्या संवसारात सुवार्ता प्रगट जाता वय तुम्हा समेत तांचेर देव आशिर्वाद घालून दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया.